Dusri Somurt, Chapter 18. Levitam Modle Yadnik. लेवीचे कुलियेंतल्या कुलाक इस्रायेलान दायज व भाटा बेसांचो वांटो ना. पूण सर्वेस्पराक दान देणी आनी हेर भेटो कोत्तात त्या वरवीं आपलें उदार पोसोन सोडयतले. तांचें दायज संवसारांतलें न्हय बगोर सर्वेस्पराचेच बासावणे पोरमोणे. सर्वेस्पराचे यादनीक जावचें भाग हेंच तांचें दायज. गोरवां व मेंढरां भेटयतात तेन्ना यादनिकांक तांचें खांड, गाल आनी पोटांतलें दिवचें. तेच परी ओरोवाचें, तेला सोऱ्याचें आनी मेंढऱ्याच्या लोवयेचें प्रथम फळ तांकां दिवचें. सगळ्या कुलां मदलें तांकां सर्वेस्परान आपले सेवेक सासणांक यादनीक कशें विंचून काडल्यात. इस्रायेलाच्या खंयच्याय शारांतल्या लेविताच्यान त्या एकाच मान नमस्काराच्या जाग्यार येवन यादनीक कसो सर्वेस्पराचे सेवे चाकरेक आपलीच भेट करूं येत. हेर लेवीत थंय सेवा कोत्तात तांचेच परी ताकाय जेवणा खाणाचो वांटो मेळटलो आनी ताचें कुटूंब ताका धाडीत तें ताच्यान आपणाक धरूं येत. प्रवादी. सर्वेस्पोर तुमकां दितलो त्या देसांत तुमी पावतोच त्या लोकांच्यो उलशीक चालती रिती पाळूं नाकात. तुमच्या भुरग्यांक उज्यांत वेदीचेर भेटोवची नात. पारक्या शीण व प्रसाद लावंक वचूं नाकात व तुमच्या मेळ्ळ्यांक आपोवची न्हय. असलें कोत्तोल्यांक सर्वेस्पोर कांटाळटा आनी ह्याच खातीर तुमी फुडें सरतात तितलींच त्या पोरजांक थंयच्यो भायर काडटलो. पूण तुमी सर्वेस्पराक सदांच visvaxi रावात. उपरांत मोइजेसान म्हणलें, तुमी आतां भितर सरतल्यात त्या गांवांत लोक पारक्याची budh-somoz घेतात. पूण सर्वेस्पराक असलें मानना. तुमचो सर्वेस्पर देव तुमचेच मदलो, तुमच्या भाशा भावां भितरलो. mhojê-oslo एक प्रवादी उठयतलो, ताका तुमी आयकूंक जाय. हें तुमीच हरेप दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोले. तुमी म्हणलें, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका, ना तर आमी मरतले. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें. तांणी म्हणलां तें सगळें खरें. तांकां तांच्याच भावांतलो तujê-sarko हांव एक प्रवादी उपचयतलों. ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलों आनी सगळ्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत व दुसऱ्या देवांच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. एक प्रवादी देवाच्या नांवान उलयता वा ना हें कशें थावें जातलें असलो दुबाव तुमकां येत. जें एक प्रवादी सर्वेस्पराच्या नांवान सांगता तें शाती पाळटा, ना तर तो सर्वेस्पराचो संदेश न्हय. तो आपल्याच नांवान उलयता आनी ताका तुमी भिवचें न्हय. देवाचें उतर.